लाडली लक्ष्मी योजनेचे प्रलंबित उरिल्ले सगळे अर्ज 31 मार्च मेरेन तडीक लायतले अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलां। तशेंच गृह आधार योजनेचे 13,000 अर्ज प्रलंबित आसात आनी तांचेर काम चालू आसा म्हूण दोतोर सावंत हांणी मुखार सांगलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। स्पीकर सर, गव्हर्मेंटात ऑलरेडी म्हणजे मॅरीड केसीस ज्यो लग्न जाल्ले सगळे केसीस आसा त्यो 31 मार्च पर्यंत आमी सगळ्यो क्लियर करपाच्यो ठरयल्या। एकूय लग्न जाल्ली केस इवन दो हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता, रिजेक्टेड हांवें ऑलरेडी मिनिस्टरांनी डिपार्टमेंटाकूय सांगलां। फाटले एक 4-5 वर्साच्यो केसीस वेरियस बारीक बारीक इश्यू खातीर कोण 40 वर्सां उपरांत सुद्दां जे लग्न जाल्ले केसीस आसा त्योय जाता तितके बेगीन क्लियर करच्यो, कारण आमचे सगळे बाकीचे अशे सगळे गरीब लोक जेंच्यांनी हेच्या खातीर एप्लाय केले बट वेरियस रिजना खातीर पेंडींग उरलेल्यो 31 मार्च पर्यंत सगळ्या जाणांक मेळटल्यो। उरता उरली गृह आधार थोडेशे स्ट्रीमलायन करपाक उरल्या। 13,000 अर्ज पेंडींग आसा, एप्लिकेशन्स फॉर्म तेय बी कन्सिडर करपाक लायल्यात। एकदां स्क्रुटनी जाली काय ह्या 31 मार्च पर्यंत तांकां एकोमोडेट करप आमकां शक्य जातलें। आमी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर सरकाराचो करिना, आमी कंट्रोलान एक्सपेंडिचर करता। त्या खातीर आमचें फायनान्स डिपार्टमेंट एक्टिवली ह्या विशयाचेर काम करीत आसा।